두가 부숭오누게다 내와 동상 소시고 집이 두가 비동이다 내와 도암 소로 두가 부숭오누게다 내와 동상 소시고 집이 두가 비동이다 바다 부다가며 오늘 모이마사스나 바다 부다가며 오늘 모이마사스나 Baba Jayani Puta Jayani Povidatmya Chenavi आमच्या सुम्या जेजूची ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्यानो आयज पवित्र सभा पवित्र रित्वेची दोबाचीक परब समोरता पवित्र रित्वी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हणल्यार मोगा एकवटाचो गूट तेग जावन पूण एकूच देव आमच्या बावतिस्मांत त्रेक देवाचें आसणें आमच्या जिवितांत फावो जालां कितलें आमकां बाग पूण आमकां पवित्र रित्वेची कोरी वलोक आसा काय बागिवंत आंतोन जावन आसा गोवाय त्रेक देवाच्या मोगाचो ताणें आपलीच भेट देवाचे सेवेक आनी मोहिमेक ओडपून देवाचो मोग मनशाक उक्तो केलो आनी मनशाक देवाच्या एकवटान जिवंक शिकयलें आयचो मिसाचो विशय आमकां सांगता बागिवंत आंतोनीच्या आदारान त्रेक देवाची कोरी वलोक घेवन जेजूचो पाटलाव करुया तर आमी बागिवंत आंतोनीची देख घेवन आमचें जिवीत मोगाचें आनी एकवटाचें जावंक त्रेक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान आमकां मागुया आनी भाव भयणीनो भोव पवित्र रित्वेची वळख आमी घेवंक विसरल्या तशेंच जायते फावटी आमी देवाचो मोग करूंक ना आमच्या कन्यांनी देवा सरशिल्ली आमी पयस केल्या ह्या सगळ्या चुकीची दूख धरून बापा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सोपुल्या देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मरान शिदून तरान चारून वायट आदारांनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवल अपराध हे पासत भाग्यान सदां सांगवार मरी सगळ्या तेतुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बापा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस बरो देवा लागला विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची गांवत कर आमची पातकां भोगसून आमकां सासतांच्या जिविताक पाव आमेन Sumya kakutku kakutku Sumya kakutku kakutku Krista kakutku kakutku Krista
मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता या दर्यो बसत आमी तुका वगळटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट तूं बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या अखंडीत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक सोबदाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित गूढ मनशाक उगडापो केलोय खरो बाबार तुवें आमकां उचारूंक दिलोय देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे सक्तीच्या परजोडीत कन्यांनी तिचे एकपण वळखून तुमकां ते गाय जोणाक त्रिएका देवाक कालतेपड्यांनी आमी पोरणी पाठ करता सगळ्या काळजान तुमचीच महिमा वाकणटा आनी आमची बोजण तुमकां मानो म्हूण मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना मोडण्याच्या पुस्तका वेले वाचप देवाची जाणवाय अशें म्हणटा आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना सगल्यो वस्तू रोजचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचल्या सुरवातेक तावन प्रितूम रचोन येवचे आदीं काला युगांत तावन हांव तीर आसली सोमदीर आजून नासलो घोसघोशीत उदकाच्यो जोरी आजून फुटूंक नासल्यो पूण हांव जल्मलोली पर्वत बसोवचे आदीं दोंगर गोडचे आदीं हांव जल्माक आयली ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराच्या दुल्याचे पयले दातू कोचचे आदीं हांव जल्मल्ली ताणें अंतराल तिरायलें तेन्ना हांव थंय आसली जेन्ना ताणें सोमदिराक आटो घालो आनी वयलीं कुपां जमयलीं आनी सोमदिराच्यो जोरी फुटोश्यो केल्यो जेन्ना दोरयाक शिमो घाल्यो आनी शिम्या भायर वचना जावंक फॉर्मायलें आनी प्रितुमेची बुन्याद घाली तेन्ना एका हुशार वस्तादा पोरी हांव ताच्या सांगाता आसली दिसपट्टी ताका संतोश बरीत करताली सगळो वेळ ताचे मुखार खेळटाली ताणें रोचलेल्या संवसारांत खेळटाली मनशाच्या पुतान दुवा मदें आसूंक हांव मुरगोडटाली देवाचें उतोरें देवाचे वरपकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितमेचेर कितलें वो तें नांव तुजें सगलीं बरोबर म्हणुया सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितमेचेर
कितलें वत तें नांव तुजें. मळप तुज्या हातांचें काम. हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायल्या सोंद्रा नोकेंत्राचेर नोदोर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. साबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितमेचेर कितलें वत तें नांव तुजें. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोचनांचेर ताका अधिकार दिलाय. आसात तितलें तुवें ताच्या पांयां तोला दवरलें. साबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितमेचेर कितलें वत तें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पुरयान हेणें तेणें उपटोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोलीं दोर्यांतलीं मासलीं सोगलेंच ताचे आदीन केलाय. साबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितमेचेर कितलें वत तें नांव तुजें. बागीबोन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बावडता वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसांव त्या कृपेच्या बेसार बावडता वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला. आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटोलें म्हूण बोरवोसो धरून आमी मुरगोडटांव. तितलेंच न्हय, दुमाल्या मोदेंय आमी मुरगोडटांव. कित्याक दुमाल्यान तान सोंसणीकाय उपजोता. सोंसणीकाय वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवोसो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां वळख मेळ्ळ्या. बोरवोसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग घातला. देवाचें उतर हें. देवाचे वरपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोयजो, सर्वेस्पराक सोयजो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. सर्वेस्पराक सोयजो, सर्वेस्पराक सोयजो. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत येवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पोदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता
तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो आमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भोव पवित्र त्रित्वी हाची वळख म्हणजे एक देव पूण तेग जण हें समजूंक भोव कठीण. भाग्यवंत आगोस्तीन हाका तें तावे जालें. देव संवसाराचो रचणार, आख्ख्या सैमाचो, तारांचो तो रचणार. आमच्यान संवसाराचोच ठाव घेवंक जायना, ताची वळख मेळना. आनीक जी अंतराळांत तारा आसात ताची वळख आमकां आसा, व जायत्यांनी शिकप केलां, पूण आनीक जायते शिकचें आसा. मनशाची जाणवाय तितल्याक पावना हें ताका तावें जालें. आनीक येदो व्हडलो देव ताची समजणी आमच्या धाकट्या मेंदवान कशी घेवची हें भाग्यवंत आगोस्तीन बरो वळखलो. आनीक ताणें देवाचेर आपली वळख वाडयली. देव कितलो थोर, देवाची हृदय कितली हें ताणें वळखलें. आनी हे आगोस्तीन मोठांत भाग्यवंत हातूनय भितर सरलो आनीक ताणेंय भोव पवित्रित्वेचेर जायती वळख दिली. पयली वळख घेतली आनी आपल्या उपशामांनी, आपल्या सेरमावांनी ह्या भोव पवित्रित्वेची वळख दाखोवंक तो वावुरलो. पूण हें करतना तेग जण एक देव, एकूच देव हें कशें तें पळोवंक तो गेलो ना. पूण आमचे भितर आमी कशीं वागता, आमी येवजिता, आमी कितें हातान घेता तें करता, आनी आमी एकामेकाचें बळ घेता, आमच्या बळान ह्या वावराक फुडो करता तें तो पळयता. आनी हातूंतल्यान देव कसो आपूण ह्या संवसारांत आजीर आसा तें तो दाखयता. देवा बापान हो संवसार रचलो, हो संवसार बरो आनीक मनशाकूय रचलो. मनीस देवा सरशिल्लो पयस गेलो तेन्ना ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी पुतान देवा बापाच्या मोगाची खुणां ह्या संवसारांत दाखयली. पयले सुवातेर बापाक परगटलो, बापाचो मोग परगटलो, देवाच्या राजाची परगटणी केली.
आनी ही परगटणी करतना आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी जिव्यांक पिडेस्तांक इलाज दिलो, बोरी केली, मेलेल्यांक जिवे केले. आनीक शेकी आपलेच रोगोत वारून ताणें संवसाराची व मनशाची आनी देवाची परतून जी सोयरीगत आसली ती ओदीक वाडयली, म्हणजे सोडवण हाडली. आनीक हो वावर उपरांत पवित्र आत्मो चलयता. हो वावर पवित्र आत्मो चलोवंक बळ दिता. हो वावर चलोवंक पवित्र आत्मो जाणवाय दिता. आनीक हे भाग्योत हातून बरे भाशेन ओळखून आपल्या जिवितांत बरें करूंक वावुरलो. गोरिबा सवे मोग जी कोण प्रश्नाक सांपडल्या तांकां कान दिवन ताणें बापाचो मोग दुसऱ्यांक दिलो. देवाचें उतर परगटून ह्या सर्गीच्या राजाची खबर ताणें इटालियाक जावं पुर्तुगालाक ताणें परगटली. आनी अशें म्हणटात की रिमिनी गांवांत जेन्ना देवाचें उतर, रिमिनी म्हणल्यार जंय वेळ आसा, आनीक वेळ आसा म्हणटच जायती वेपार धंदो चलता, ट्युरिस्ट कशे सुवात कशी आसता ते भाशेन म्हणटच थंय देव धर्माचें तितलें पडोंक नासलें, तांचो वेपार धंदो आसलो. आनी असले वेळार जेन्ना तो देवाचें उतर परगटता ती आयकनात म्हणटच दर्या देगेर वेता आनी देवाचें उतर परगटतना नुस्तीं देवाचें उतर आयकतात तें तो पळयता. भाग्यवंत हातून हो मोग, देवाचो मोग मनशां सवे आनीक तशेंच रोचणे सवे म्हणजे जावं जनवारां सवे जावं नुस्त्या सवे देवाचो मोग आसा तो दाखयलो. आनी हे भाशेन देवाचे आसरे तुवें तयार केले. देवाचे आसरे ताणें हाडले. आनी हें करतना परचभर ताका आडखळी येयल्यो. तो मिलाग्री करता तें वडिलांक समजूंक ना आनी देखून ताणें मिलाग्री करपाचें बंद करचें हें ताका वडिलांनी सांगलें. आनी वडिलाच्या उतराखाल ताणें मानून घेतलें. पूण वडिलांक जेन्ना कळ्ळें जें तो करता तें खरेंच देवाच्या आदारान म्हणून तेन्ना ताका परतून परवानगी दिली. पूण आपल्याक पदवी आसा तरी आपल्या वडिलाक आपलें मान दिवचो हें भाग्यवंत हातून केलें. आनी जे भाशेन जेजून आपल्या बापाक खालते रावलो, बापाची खुशी केली, तेच भाशेन भाग्यवंत हातूनय केली. आडखळी आयल्यो तेन्ना ताणें हें बळूय घेतलें देवा बाबाचें, पवित्र आत्म्याचें. सगळें सोंपें जावंक ना. लोक आयज ताका मान दिता जायत, पूण ताच्या काळार सगळेच ताका मान दिनासले. तशेंच जायत्यो आडव्यो तिडव्यो शिकोवण्यो आयिल्ल्यो हांचेर तो झुजलो आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय घेवन आपल्या उपशमा वरवीं जी वांकडी शिकोवण आसली ती ताणें परगट केली. वांकडी शिकोवण म्हणटा तेन्ना जायते फावटी आमच्या पवित्र सभेच्या इतिहासान भोव पवित्रित्वी कशी जी आसा तें सांगूंक जायत्या जाणांनी तजवीज केली. पूण हें करतना जायते फावटी चुकले.
जायते फावटी जेजू खरेंच मारयेचो जल्मलो आनीक खरेंच मनीस आडमासाचो मनीस आनी देव म्हणून थोडे मानून घेनासले आनी असल्यांक ताणें बूद दिली. जायते जाण पवित्र सभेचे शिकवणेक पवित्र सभेच्या वडिलांक बांदून घेनासले, असल्यांक ताणें बरी बूद दिली आनी पवित्र सभेक ताणी सांबाळली. पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें हें केलें. बाबडीनो, आयज ही पवित्र त्रित्वेची परब करतना ह्याच भोव पवित्र त्रित्वेचो वळख भाग्यवंत आंतोनी भाशेन घेवंक आमी वावरूंक गरज. देव रोचता आनी देवान म्हाका मोगान रोचलो. देव आपलें उतर परगोडटा, आपलो मोग दाखयता आनी देव बोड दिता. बाप, पूत, पवित्र आत्मो एकूच देव, ते एक जण, ही आमच्या भावार्थाची बुन्याद. हें जर कोण मानून घेना जाल्यार ताच्यान क्रिस्तांव म्हणूंक जायना. ताच्यान जेजूचो पाटलाव आपूण जेजूचो पाटलाव करता म्हणूंक जायना. कित्याक जेजूनच बापाची खबर सांगल्या, जेजूनच आयच्या शुभ वर्तमानांत आत्म्याची खबर सांगल्या. आनीक देवाचे जाणवायेची खबर म्हणण्याच्या पुस्तकांतल्यान आमी आयकल्या. आमी ती सारकी बारीक वळख घेवच्या बदला ही वळख आमच्या जिवितांत जिवूं येता. पयले सुवातेर देवान संवसार रचलो जाल्यार आमी बरेपण रचूंक गरज. हें बरेपण आमी फुडें व्हरूंक गरज. रचनेचो सांबाळ, मनशाचो सांबाळ, एकामेकाक रेस्पेद दिवन, एकामेकाचो मोग करून, एकामेकाचें जिवीत फुलोवन वाडोवंक दिवन. वायट उतरां दुसऱ्यांक म्हणटा तेन्ना आमी रागा वेळार दुसऱ्याक वायट उतरां म्हणटा तेन्ना आमी दुसऱ्याक अदीक दुखयता. पूण देव तशें करिना. देव बोगसड्याचो. आनीक जेन्ना कायनान म्हणलें आपल्याचेर शिराप पडला म्हणून देवा बापान ताका कोण ताका वायट करीत ताका खास्त भोगतली म्हणून सांगिल्लें. म्हणटच आमी दुसऱ्याक वायट करचें न्हय, आमी आमचेर श्राप घेवचो न्हय, पूण ही रचना सांबाळूंक गरज. आमच्या जिवाचो सांबाळ करपाचो, दुसऱ्याच्या जिवाचो सांबाळ करचो. दुसरी वस्त, जेजून बापाचो मोग दुसऱ्यांक दाखयलो आनी बापाचो मोग परगटलो जाल्यार आमी उतरांनी आनी करण्यांनी हो बापाचो मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक गरज. कोण गरजेवंत आसात तांकां आदाराक पावूंक गरज. कोण पिडेंत आसा ताका इलाज दिवंक गरज. जायते दोतोर आनी नर्सी आपलो वावर करतात, इलाज दितात. तांचे भाशेन आमकां गोडे करूंक मेळचें ना. पूण जेन्ना हांव दुसऱ्याची खबर बरे भाशेन घेता, दुसऱ्या खातीर मागता, तेन्ना हांव ताका जेजू भाशेन पिकोवणी हाडटा. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार आमी एकामेकाक धीर दिवंक गरज, एकामेकाक बूद दिवंक गरज. आडखळी आसात आमच्या जिवितांत, जायती जाण निराशी जातात. तेन्ना आमी बरी बूद दिली, तेन्ना आमकां जाणवाय आसा ते भाशेन आमी दुसऱ्याक आदार दिलो जाल्यार पवित्र आत्म्याचो वावर आमी फुडें व्हरता. आनीक एक रूप भोव पवित्रित्वेचें म्हणल्यार आमचें कुटूंब. आवय बापूय आनी भुरगीं
हांच्या एकवटान भोव पवित्र त्रित्वेचो एकवट आमी जियेता. बापूय आवयचें बरेंपण पळयता, आवय आपल्या घोवाचें बरेंपण पळयता, भुरग्यांचें बरेंपण पळयता, आनी ती दोगांय एकामेकाक आदार दिवन ह्या भुरग्यांचो ह्या भुरग्यांक वाडूंक आदार दिता, एकामेकाक सहकार दिता. तेन्ना बाप आनी पूत एकामेकाक सहकार दितात, एकामेकाचें आयकतात आनी त्या प्रमाणे वावर फुडें व्हरतात. तेन्ना ह्या देवाचें आसणें आमी कुटुंबान हाडटा. आनीक भुरगीं आपल्या जाणवायेन आपल्या वावरांतल्यान आवय बापायक सहकार दितात. ह्यो आवय बापायचो मोग दुसऱ्यांक वांटतात, तीय फुडें व्हरतात. आनी आवय बापूय सरून गेलो म्हणटच जें कितें ताणें शिकयल्लें तें फुडें व्हरूंक जाय. तेन्ना जें पवित्र आत्म्यान केलें, जेजू संवसार सोडून गेलो म्हणटच जें पवित्र आत्म्यान केलें तें भुरगीं करतात. भाव भयणीनो, भावार्थाची स्वता सगळीं आमकां समजोची नात, सगळें आमकां तावें जावचें ना. पूण जी कितें वळख मेळटा, जें कितें आमच्या जिविताक लागू जाता तें वळखून घेवया आनी आमचें जिवीत बदलुया. बागेंत आंतोदीन हें वळखून घेतलें, आपलो वावर केलो आनीक आडखडीं पासून तो फुडें वचत रावलो आनी शेकी तो ह्या संवसाराक उतरलो. आमी एका दिसा हो संवसार सोडचो पडटलो, पूण आमी ह्या संवसारांत जें कितें बरें केलां तें ह्या संवसारांत उरतलें आनी तें दुसरीं फुडें व्हरतलीं. हें मनान घेवन आमी भोव पवित्रित्वे भाशेन बरेंपण वाडोवंक वावरुया. त्रास पडले जाल्यार पासून दुसऱ्या वाचपान सांगला ते भाशेन बागेंत पावलून आमी भियोवचें न्हय, कित्याक देव आमच्या सांगाता आसा, बासायल्लो आत्मो आमच्या सांगाता आसा. सगळीं उबी रावून आमची भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सत म्हणटा देवाक, सुरपतीरा बाबाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरमी सोमावलो, अंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाताक घालता आनी क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सुरपतीरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसुणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, भोव पवित्रित्वेची वळख घेवंक आमच्यान जायना, पूण ताचें बळ आमकां मेळटा आनी हें बळ मेळटा म्हूण भावार्थ धरून आमची मागणी त्याच भोव पवित्रित्वे मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी पवित्रत्वेचे देख घेवन एकचारान आपलो वावर फुडें व्हरूंक आनी बागीवंत आंतोनी भाशेन पोरचेक एकचाराक नमुनो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे, आमची मागणी तूं आयकून घे.
आमच्या राजकी फुडारांनी दुसऱ्यांक सोकला उडयनासतना पूण एकवटान पोरजेच्या बरेपण खातीर वावरूंक बापा लागीं मागुया. Dorial Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आजपासून भारतानूच धर्मामध्ये एकचार ना. सगळे धर्माचे लोकांनी मोगान आनी एकवटान वावरून समाजान वस्तले वायट नपो इत करूंक बापा लागीं मागुया. Dorial Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. आमी कुटुंबान जियेतल्यांनी पवित्रत्वीचे देख घेवन कुटुंबान मोग एकवट वडूंक बापा लागीं मागुया. Dorial Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. बाप पूत पवित्र आत्म्या, तुजेंच नांव घेवन आमी आमच्या सगळ्या मागण्यांक सुरवात दिता. सगळे साक्रामेंत समारंभ आनी ह्या वेळार तुमचे मुखार ही मागणी आमी घातल्यात ती तुमी दयेन आयकून घेयात आनी आमचो भावार्थ वाडयात आनी आमचे मदें सदांच एकवट आनी मोग आसूं दी. हें मागता हांव तूं जो जेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. बेटोनीच्या वेळार गीत आमी गावया. C27 पेज नंबर 39. C27 पेज नंबर 39. निष्कुलोक निर्मोळुडो वेदीचेर आमी घालता सासनाच्या पवित्र बापा. तुका तो समर्पिता. बोधोनी आस्त्या Sur Christi locati Pritvicha mulcha paso Sognacha tarnakati. म्हज्या भाव भयणीनो, हे मातशें तुमचें बलिदान सर्पजुदार देवापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी मायलें आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या सर्वेस्पर मारून घेवं. सर्वेस्वर आमच्या बापा, भावार्थान मोगान पवित्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमची सेवेची देणी पवित्र कोर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओपलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां होबारुया.
आमी ती सोर्वेस पोराताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया उयोशी आमी करूंक पावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर काळ्यान सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव एकलोच सर्वेस्पर पूण तुमी एकूच देव आसा एकूच जोड न्हय बगर एकाच देव सैमाचे तेग जोड तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर भावार्थता आनी सतमंता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासली मोहिमा कालतेपणी वळखता खोऱ्या आनी सासताच्या देवा एक एकल्या जोडाचो विशेश गूण आनी ते गायचे एकूच सैम आनी संसारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरनिपाट करता हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीचे दळबार एकाच तळ्यान तुजे कित्तोन निरंतरी गायतात Sorgani संसार बोलला तुझ्या वैभवा उंसोर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावील येता ताका सोय उंसोर्गी तुका सोयसो बापा खरच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ताच्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तांव नसतोम ते पुर्यान तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जुमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यात ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोर्राचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुरपुरगो तुया तूं आमी लोकाता
पावटी तू वैभवाने सूर आम्ही तुझे मोरण पुरवठा बापा आमची सरुणे पासत तुझ्या पुतान सोंसल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनः जिवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मन्नान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसाय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ताकवार मारेच्या तुज्या भाग्यवंत दोरंतांच्या आनी वैभवी रोगसाक्षाच्या आनी समेस्त भक्ताच्या सांगाता तुवें विचून काडल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणीचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवण्या आनी दोन मणेरां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसरेचे पवित्र सभेक भावार्थान प्रिती मोगान तीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कोणबड्या बापा संवसारांत शिपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक कोतरल्या समेस्तांक मोय पासांच्या राज्यान घे तुवें आमी तुजी महिमा बगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवस आसा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन बाबडीनो देव आमच्या गरजांनी सदांच पावता आनी आमी ताचेर विस्वास दवरून आमची मागणी घालता आनी एमीस आमी भेटयता बेर्नादेत फुर्तादो हाच्या दिनवासलीच्या मनान तशेंच पिटर नोरोना मोविन पेरेरा क्लेनी फेर्नांडीस एलॉयशस आनी आदोल्फ कार्दोजो लिरॉय फेर्नांडीस आनी सॅमी फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समरमतात तांचे खातीर आमी मागून आनीक नेली आनी एवरी आल्मेदा हांचे लग्नाचो दीस हांची सगळी गरजो मनान धरून बापा मुखार जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमच्यो सगळ्यो गरजो घालुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या बुडटा तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पड नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुणा राज क्रिस्ताच्या हेण्याक आमी बरवाशत रेखता तर आमकां आमच्या दार काकलीतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय स्वामी जेजू क्रिस्ता तुमची दोरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटांत सांबाळ जो जेतानी राजवत चलयता ही सासनाच्या ससनाक स्वामियाची शांती सदां काल तुमचे सवी आसूं एकामेकाक बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान शांती दिया देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटिली आमची काकुतकूत देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटिली आमची काकुतकूत देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटिली आमकां शांती
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी या तुझे धर्माचे म्हाका पावना. पण तुझ्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा. Gesù takwiłami Father, Tacia dziwanami dziwi. Gesù takwiłami Father, Tacia dziwanami dziwi. Nakwilaila mosia papam, Ti samalta mai mokan, odik folbon, gorcia monan, fante penta gorce mapan. Gesù takwiłami fante, Tacia dziwanami dziwi. 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 Auti takwił tumi Fante, Moci sovel rikun rauce, velit na riglo lefante, nir folzat le sukun vetle. Gesù takwiłami Fante, Tacia dziwanami dziwi. 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 Rikun rawat moce sove, Haui rauta tumce sove, Foco toce civi tumce, Su pampoli su folzatle. Gesù takwiłami Fante, Tacia dziwanami dziwi. Gesù takwiłami Fante, Tacia dziwanami dziwi.
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां दोशी केल्याय आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां बोरल्याय. ह्या सर्गींच्या पोसणाचे गोठायेन जेजू सवें पवित्र आत्म्या वरवीं सगळ्या आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी तुमकां तें कांय जाणाक आनी महिमा दिवंक पावो. हे देडे आमकां फावो कोर आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. आमेन. मातशी बसात. मोगाच्या बाबडेनो, आयज आमचे मदें आसलो फादर नेल्सन सिक्वेरा, गांवांत कार्मोना आमचो शेजारी. राशोल सेमिनारींत तो वावुरता. प्रोफेसर कसो पाद्री जातल्या भुरग्यांक तो शिकयता. ताका आमी हांगासर येवन निमिसाची भेट भेटयल्या पासत आनी तशेंच प्रवचन केल्ल्या पासत देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या वावराचेर भाग्यो तातुनीचे मजतीन आशिर्वाद घालूं म्हूण देवा लागीं मागता. मोगाच्या बावणीनो, येता त्या आयताराक भाग्यो तातुनीची परब आनी परबे दिसाक मिसाये परी. पयल्या मीस 5 वरांचेर, मागीर 7, पावणे 9, 10:15, 12 वरांचेर आनी सांजे 5 वरांचेर. फाल्यां जुनाची 13 तारीख भाग्यो तातोनीचो दीस फाल्यां, पूण आमी परब फुडल्या आयतारा येता त्या आयताराक कोत्ता. फाल्यां 13 तारीख मिसां सदांचीच भाशेन पयले मीस 9:15, दुसरे मीस 8:15 आनी तिसरे मीस सांजे 5 वरांचेर. मोगाच्या बावडीनो, आमच्या गांवच्या लोकांक, देवसुवाच्या लोकांक ही कळोवणी. येता त्या आयताराक परब म्हणटच सणवारा दिसाक कपेलाची सफाई आनी तशेंच सरभोंवती अरेंजमेंट करूंक. सांजे सणवाराचे मीस जाल्या म्हणटच आमी सफाई तशीच मांडावड परबेची तयारी करतल्या. तर मागता सुकल्या आमच्या गांवच्या भाव भयणाक उलो मारता आदार दिवंक सांजे मीस जाल्या म्हणटच सगल्यांनी सफाई करूंक येवची. आशिर्वाद घेवंक सगळे उबी रावया. एक कळोवणी आसा. आमचो वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA क्रूज सिल्वा कुडीत करूंक लायता. तांची स्कीम आसा खूंय विद्या लक्ष्मी. ही स्कीम ST कम्युनिटींक भुरग्यांक जे भुरगे SSC पास जाल्यात फुडलें शिकप करूंक तांकां पयशांचो हो दुसरो आदार त्या दितल्यात. कोणी घेवंक सोदता जाल्यार वेची. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरप कर.
सांता तुम्ही भोगता आमचे पासत विनोती कर आमचे पासत विनोती कर आमचे पासत विनोती कर भोगता सांता तो आमच्या भोगता Socar voi santos tumukita आमचे पासत जेजूक मागणे कर Sugice vatir amca sogon सांता तो आमच्या भोगता Amcam codis tu salinaka वाईटा विघ्ना सोर्व आमची पयस कर Mavartam tirgotam kakum novo महिमा बापा महिमा पुत्र महिमा त्रिएक देवा महिमा बापा महिमा पुत्र महिमा त्रिएक देवा विनोती कोर आमचे पासत भाग्योन तांतोनी Cristaच्या सेवाते आमकां फावो सांगच्याक प्रार्थुया सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेंत तातोनी खोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्यांत ताका सासल्याचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भोव फळादीक मागणें सांत आंतोनीक. ए भाग्यवंता सांत आंतोन, भोगता मदें भोव बोल्या आनी मोवाळा ह्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाखाणलेल्या शिगुण्यां पासत आनी सावरोन आसल्या मोगा पासत जो पेल्या सवे तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें. ह्याच संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर गोजिवंताचें मागणें आयकूंक उपद्र्यांक सांपडल्याची उल्हासाची मागणी तुजे सवें केन्नाच निर्फोड जाली नात. पिडेवंताक तूं भलायकी दितलोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान
सडफडटेल्या सवें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेलेल्यांक पुर्यान तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेजो तसली वस्त नासली. बारावन पातो पेल्याचें दूख आनी कनिश्टाय पळयोवन ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावो नेजो आसलें. धिरावून ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देव आतांय भोवूच फळादीक म्हूण जाणो जावन हांव दिमयेर पडलां. तुजे उमाजे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळोंक एक मिलाग्रीची पुर्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक व्हरतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारान आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो मिलाग्री करतालोय. ए बोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांतांतून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चुरचुरेचें जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर. बाळका जेजूच्या कानान जो दादोसतालो तुजे वेगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळोंक. उलय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारान रावतेने. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. Numan Maria, Kurpin Molde, so resposta em Austria, Modenso da Ivan Suizo por Jesus. Moi maupak ani putak ani powidatmiak. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेत आनी राजवट चलयता सासतांच्या सासनाक आनी भाग्यवंत तातूंचे विनवणेन सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Santa Dona Bog tu Lisboazo Sakamuntat Bog Paduazo Santus ognia Cia purba Iesu Bog tuam so Sant'Antoni Santus ognia Cia
Lord.